कला अकादमीच्या ऑडिटोरियमा बरोबरच रवींद्र भवन पेडणे, रवींद्र भवन सांगे आणि आमची मार्सेलान एक वेगळ्या तरेची एक रंगभूमी ह्या 4 प्रोजेक्टां खातीर आमी आज कन्सल्टंट अपॉइंट केल्लो आसा आणि डिझायन आतां ते रेडी करतले आणि तो डिझायन अप्रूव जाल्या नंतर आमी वी विल फ्लोट द टेंडर फॉर कॉन्ट्रॅक्टर आणि म्हाका दिसता हो प्रोसेस जावपाक सहज एक आत पासून एक 2 ते 2.5 म्हयन्याचो कालावधी वतलो आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचें पावल सुरू आसा. सो काल म्हज्या मनान भितर एक आयडिया आयिल्ली आसा. जेन्ना वेळाचेर आमी कला अकादमी एक्सपान्शन करतले त्या वेळाचेर पार्किंग हो ज्वलंत इशू जो आसा तो मुखार येतलो आणि आमी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स फक्त चर्चा जाल्या प्रिलिमिनरी स्टेजीचेर की भाऊसाहेब बांदोडकराचो जो ग्राउंड जो आसा त्याच्या ए सायडीन आमी पार्किंग सद्या करता त्याच्या संदर्भात ती जमीन आमी ताब्यान जर डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्सान जर आमकां जर दिली जाल्यार आमी अंडरग्राउंड पार्किंग घालपाचे आमच्या प्रयत्नान आसा आणि ते जर जालें जाल्यार वी हॅव टू चेंज द एंटायर डिझायन ऑफ द एक्झिस्टींग जो आमी कितें दोळ्या मुखार दवरलेलें आसा तें आमी चेंज करपाक ठरयलेलें आसा. ग्राउंडाचो ग्राउंड उरतलो तातूंत भितर ग्राउंडाक भितर अल्टरेशन कांय जावपा ना, फक्त अंडरग्राउंड पार्किंग फेसिलिटी आमी दिवपाक पळयता. कारण आमची कला अकादमी एक्झिस्टींग जो DMK जो हॉल जो आसा तो 365 days ऑल सेशन्स आमचे बुकींग आसता आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आणि इट इज अ कॉमर्शियल पार्ट. एक सदांच आमी लक्षांत दवरपाक जाय गव्हर्मेंट इज ऑल्सो गोईंग टू जनरेट द रेवेन्यू आणि एडिशनल आमकां ऑडिटोरियमाची खूब गरज आसा. इंटरनॅशनल लेवल म्हणजे स्टँडर्डाचें आमी एक्झिबिशन सेंटर आमी थंय उबें करपाक पळयता जे पेंटिंग स्कल्पचर्स वेगळ्या वेगळ्या आर्टिस्ट आसात तांचे खातीर एक स्पेशल कन्वेन्शन सेंटर आमी तातूंत भितर उबें करपाक पळयता. हो आमचो कला अकादमी संदर्भान आणि डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चराच्या संदर्भान आमचो विशय आसा. काणकोण जे आमचे रवींद्र भवन जे चालू आसा तें आमी एक्सपेक्टेड बाय डिसेंबर 2019 ताजें इनॉग्रेशन करपाचें आमी फूल स्विंग मार्गाचेर आमी पावलां मारिल्लीं आसात. त्याच प्रमाणे फोंडा नवी लायब्ररी टावन लायब्ररी ऑलरेडी ते आमचे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसाची जी पयलूची हेल्थ आसा तें आमी मागिल्लें आसा आनी ऑलमोस्ट द कॅबिनेट नोटांक भितर तें येवपाचें आसा फर्स्ट कॅबिनेटाक भितर. तोय आमचो हे प्रोजेक्ट सद्या आमचे डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर आमचे पायपलायनीन आसा.